feel very happy that finally आमचे जे efforts जे through Kaju Festival म्हणा की I've been speaking in the last 3-4 years since I've taken over as the GFC chairman to improve the remuneration that is given to the farmers. जे 100 आशिल्ले ते आज 160 तांकां पयशे मेळटा काजू विकपाक. MSP बी 100 आशिल्ली 110 आशिल्ली ती तांकां आतां MSP 170 जाल्या. आनी देर इज लॉट ऑफ अवेरनस अबाउट स्पुरियस कॅज्यू. FDAच्यो रेट चालू आसा आनी फायनली माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन कॅज्यू बोर्डा बद्दल उलयलें आनी तांणी आय एम हॅपी दॅट ही announced it in the state budget. So ताजे फुडली प्रक्रिया सुरू जातली and that's going to help regularize the sector in a big way. मॅडम आम्ही किती साध्य करूंक सोदता? आत्तां जें उलयलां न्ही फार्मर्सा खातीर साध्य करपाक सोदता जें कितें कॅज्यू फेस्ट आमी करता अवेरनस जें कितें बिफोर आय टूक ओवर GI टॅग मेळूनाशिल्लें. आज फेणीक GI टॅग मेळ्ळा, एपलाक मेळ्ळा, नटाक मेळ्ळा. सो ऑटोमॅटिकली GI मेळ्ळा म्हणटकच ताजे प्रायसीस हॅव इनक्रीज. आज पयलीं थोडे वर्सां पयलीं फेणीची बॉटल 500 ते 1000 रुपया आसताली. आज 10,000 हीच बॉटल विकता. कॅज्यूचो प्रायस वाडला. सो द मेन थिंग इज द क्वॉलिटी ऑफ गोवन कॅज्यू which you don't get anywhere in the country. So that has to be promoted. आणि फार्मरांक जे प्रायस मेळटालो 100 रुपया ते आज 170 जाला. मार्केटांनी प्रायस 160 मेळटा पण 90 आनी 80 रुपया मेळटा. तुमकां खबर आसा फॉरेस्ट कवर कितले आसा ते गोंय राज्यांत? 61% इज फॉरेस्ट कवर. तुम्ही दिशाभूल जायनाका. आय कॅन गिव यू फॅक्ट्स एंड फिगर्स. 61% इज फॉरेस्ट कवर. प्रायवेट फॉरेस्ट कितले नोटिफाय जाला ते तुमकां खबर आसा? 9 crore square meters of forest has been notified and published also by the current forest minister, who also happens to be the TCP minister. And I think he is a very learned, experienced minister who's been in active politics for the last 20 years. And जी कितें उतरां दिवपाक जाय आनी आन्सर्स दिवपाक जाय, he will give on the floor of the house. So I just want to tell you and everybody in Goa, 61% of forest cover is Goa. We are the 4th largest, itli laan manpuli state. Private forest has been notified in 2025 by the current TCP and forest minister. 9 crore square meters. Thank you very much.